आमी सगळीं जेजूक नमस्कार करुया. आनी ह्या नमस्कारान आमची कूड, आमचें मन आनी आमचो आत्मो जेजूक पेटोवया. दर दिसा तो आमकां कृपेन बोदता. आनी ही कृपा आमकां घोटाय दिता. आमकां सोंपेपणी आमचें जिवीत जेजूच्या ताब्यांत करूंक स्फूर्ती दिता. आनी हे भाशेन आमच्या जिविताचे ताब्यांत केले म्हणटच तो आमची मनां उजवाडायता. आमी आपल्यापणांत जियोवपाचें उणें करूंक लागता. जेजूक आमी अदीक आजीर जावंक लागता. आनी जितली आमी जेजूक आमचें जिवीत भेटोवन आमी जियोंक लागता तेन्ना भितरल्यान आमची चिंतना, आमची भावना, आमची चाल आमकां कंट्रोल करिना. पूण ती आमी जेजूक भेटयली म्हणटच तो तातूंतली आमकां सुटका दिता. आनी तो आमकां शिकयता ही चिंतना हिंचोत्थान उपजवतात पळय ती आपल्यापणांतल्यान ओ देवासून. जेन्ना आपलेपणांतल्यान उपजवतात तेन्ना सुरवातेक घडयेक आमकां बरें लागत, पूण मागीर आमी कश्टांक लागता. जेन्ना आमी ही चिंतना देवासून उपजवतात पयलीं आमकां घडयेक आडखळ येत, कित्याक आपलेपण सोंपेपणी देवाचें पद करिना. पूण जरी तर आमची चिंतना भावना चाल जेजू सवें धरून आमी जियोंक लागल्या जाल्यार ताची चिंतना ताचे सून उपजवतात ती आमकां घोटाय दितली, शांती दितली, तोडमोड नासची ना. पूण खंयच्याय संकश्टाक फुडो करूंक आमकां सोंपें पडटलें.
रातभर ताणें आमकां शांतीन दवरल्या आनी आमचे मदें तर शांती नासलोली जाल्यार आमी जाणो की आपलेपण आमचें आजून आमकां कंट्रोल करता, ताचो ताबो आमचेर आसा. हें सगलें आमचें जिवीत जें भितरलें आसा तितलें आमी जेजूचे स्वाधीन करून ह्या वेळार तातूंतली आमी स्वतंत्र जावया. मोकळेपणांत आमी भितरल्यान जेजू सवें जियेली म्हणटच आमकां दादूसकाय घडटली. ह्या वेळार जेजूचेर आमी आमचे दोळे लावन रावया आनी तो आमकां हें सगळें सांगलां पळय तितलेंय घडोवन हाडटलो. आमचे मदें धीर वाडटलो आनी आमी अदीक ताचे घोटायेन आमचें जिवीत आयच्या दिसा सारूंक लागतलें. हांव साक्रामेंतान रावलोल्या मोगाच्या जेजू, साक्रामेंतान रावलोल्या मोगाच्या जेजू, उलपाय आमची काळजां तुज्या मोगान भोगूंक आमी तुका सासणाच्या सासणा. उलपाय आमची काळजां तुज्या मोगान भोगूंक आमी तुज्या सासणाच्या सासणा. मनशा सोयबान आयलोल्या देवाच्या पुतां, मनशा सोयबान आयलोल्या देवाच्या पुतां. बसोय आमकां तुज्या जेवणा मेजार जावच्या आमी खोरी देवाची भुरगीं. बसोय आमकां तुज्या जेवणा मेजार जावच्या आमी खोरी देवाची भुरगीं. प्रितुमीचेर देवलोल्या सोर्गीच्या उंड्या. प्रितुमीचेर देवलोल्या सोर्गीच्या उंड्या. ओसोक बुकेलोले आत्मे आमचे वेगी उबार सांबाळ गोटायेन तुजे. ओसोक बुकेलोले आत्मे आमचे
गोटायेन तुजे उंड्या रूपान लिपलोल्या सोर्गीच्या राया उंड्या रूपान लिपलोल्या सोर्गीच्या राया आच्या बोडव्यांक मेळनासलोल्या खाणांक ओळखू आमी तुज्या मोगाची खुणा आच्या बोडव्यांक मेळनासलोल्या खाणांक ओळखू आमी तुज्या मोगाची खुणा. जेजू, आमी सगळीं ह्या वेळार हांगसर हाजीर आसलेलीं तुजे सरशीं हो वेळ तुजें सवें सारतना आमकां भितरल्यान तुज्या रुपान अदीकन अदीक घडोवन हाड. तुजो सांदो हांव जावच्याक म्हाका तूं घोटायेन भर. आनी हातूनच म्हाका दादूसकाय मेळटली. तर ह्या वेळार सगळीं जाणां आमी हांगसर हाजीर आसां घरा सावन हिंचुरूय ह्या संवसारांत आसलेल्या जाग्यार थान आमी तुका पोरणी पाठ कोत्ता. जेजू, तूं आमकां सदांच बरो करूंक आवडटाय, पूण ही आशा आमच्या काळजांनी आसत जाल्यार की तुवें आमकां हात लावन बरीं करचीं जाल्यार ह्या भावार्थांत तूं आमकां पेकोवणी दितलोच. जीं दुयेंसां कुडीचीं मनाचीं आत्म्याचीं आसात तितलीं आमी तुज्या ताब्यांत कोत्ता. भिरांतींत न्हय पूण तुज्या आसण्यांत सगळ्यांचें आमी सोंसतांव आनी भोगतांव तितलेंय तुज्या ताब्यांत आमी करीत रावता. पूण खूब पाटी दुयेंत आसली म्हणटच आमी इतलीं अशक्त जाता, आमची घोटाय काबार जाता. ताका लागून आमचे कडेन कांयच करूंक जायना. पूण तरी पूण हेच स्थितीन आमी तुका उलो मारता. घरांत आसात, हॉस्पिटलांत आसात, वो प्रवास करतात आनी आजार जाल्लो आसा, दुयेंत जाल्लें आसा, तितल्यांकूय तुज्या ताब्यांत आमी कोत्ता.
म्हजें मागणें तूं आयक सायबा. म्हज्या उल्याक जाप दी देवा. पळय कितलो हांव दोळडिरो. विस्वासी हांव चाकर तुजो. तुजेर सायबा पातयेवन रावतां. जीव राख म्हजो म्हाका निवार. तुजे बोगोर ना देव म्हाका. म्हजी तूं कोर दया सायबा. दिसभर तुकाच उलो मारतां. काळजाक म्हज्या संतोश तूं दी. आत्मो म्हजो तुजे मुखार विस्वास दवरून घालतां सायबा. कितलो म्हूण तूं दुलोभ सायबा. कोणूय उलो मारीत जाल्यार माये मोगान ताका पावताय. म्हज्या मागण्यांक कान दी सायबा. उलो म्हजे मिनोतीचो आयकून तूं घे सर्वेस्परा. Thank you, Lord, for the gift of another day.
Thank you, Lord, for all that you have been doing to us in our day-to-day lives. We thank you for all the favors, for all the graces, for everything that you have bestowed on us, for being with us at every step of the way, for guiding us in times of trial, for comforting us in difficult times. We place all our thoughts, all our worries and anxieties at the feet of the Lord at this moment. There may be some thoughts, some things which take us away from God. We place all of this at His feet. Because we know, just as we hear in the first reading today, the Lord is always there with us. The prophet Isaiah mentions it very clearly that if we live our lives based on the gospel values, if we do whatever Jesus commands us, if we love our neighbor as we love ourselves, in that case, God's grace will always be there with us. He will always be there to comfort us, to guide us and protect us at every step of the way. And in a way, we see that we too are called to do that in our lives. Because when we follow the commands of the Lord, when we are good to others around us, when we are helpful, it is at that time that the Lord guides and the Lord showers His blessings on us. And in the Gospel, we see the call of Matthew. But something that is even greater in today's Gospel is the message that everyone is welcome. Everyone is important in the kingdom of the Lord. Each one has his own part to play. And that is why even a tax collector, even one who was despised by the Jews, even one who was probably despised by the 4 apostles who were chosen by then, this person who wasn't accepted is accepted by Jesus. And we see that Jesus eats with sinners and tax collectors. He eats with people, He mingles with people who others reject, who others despise, whom others criticize. And in doing so, He also invites criticism on Himself. But once again, Jesus knows what He's doing. He knows that everyone is important. And this is the message He gives to us today. You and I all have a part to play in building the kingdom. Each one of us must discover our role. We must discover what the Lord has called us. And in a way,
Jesus today invites us to be merciful to everyone, to hold our prejudices back, and to treat everyone equally. And keeping these thoughts in mind, we continue to pray for the situation that has plagued the entire world. We pray for the doctors, the nurses, the medical staff, all those who toil day and night. We pray for those in charge of administering the vaccine. We pray for the people. There's been a lot of doubt with regards to the vaccines, a lot of talk about them. We ask the Lord to calm down all our fears, all our doubts and suspicion. We also pray for the government authorities, that whatever action they take, it may be for the good of the people. We also pray for the citizens, that they may have the patience to deal with the changes that take place around them, that they abide by the new rules. We also pray for those who celebrate their birthdays today, those who celebrate their anniversaries. We ask you, Lord, to shower your abundant blessings on them and give them good health of mind and body. Similarly, we also pray for those who are answering the exams or those preparing for the exams. We ask you, Lord, to give them the strength that all their hard work may bear fruit. We also pray for peace in the world, peace among nations, peace among religions, peace in the neighborhood, in our families, and in ourselves. Just as Saints Francisco and Jacinta Marto were asked by Our Lady to pray the rosary for peace in the world, let us today begin praying for the peace. There is violence in many countries. We pray for the people and we pray for their respective governments. We also pray for those who have gone astray, those who have left the church. We ask you, Lord, that let your light shine upon them. Reveal to them, Lord, reveal the true path to them so that they may be able to return and be united once again where they belong. In a special way, we also pray for ourselves. And we pray for each and every one who at this very moment is participating in this adoration. We ask you, Lord, to bless and protect each and every one of us. Guide us so that everything that we do today, it may be for your greater glory. That all our actions, that all our words may reveal
your love, compassion, and mercy to all whom we encounter. Give us the grace, Lord, so that we may be able to welcome everyone, that we may not have prejudices, that our prejudices may not govern our experience of the people. And we ask you, Lord, to give us the grace, give us the strength, so that we may be worthy sons and daughters of the Lord, and together we may proclaim your good news and help in building the kingdom. And as we spend these few moments, we place all these thoughts before the Lord, and we ruminate on the word, on the gospel of today, allowing it to soak and seep into our heart. जेजू, तुवें खूब जाणांक पिकोवणी दिलेली आसाय, ती सगळीं तुका आर्गां दितात. थोडीं जाणां मेलिल्लीं आसात, तांचे पासत आमी मागता. ताणेन ह्या संवसारांत तुजो वावर केलेलो आसा. आनी ह्या पासत आमी तुका आर्गां दिता. पूण त्याच लोकां मदें देंवचारानूय थोडी वस्तू तांचे सरशीं घडोवन दवरलेल्यो, आनी तांकां लागून तांचें जिवीत त्या बाबतींत तुजे सारकें जावंक नासलेलें. तो तांचे पासत आमी मागता, हें उणेपण तांचे मदें जें आसलेलें तूं तांकां बक्षी, आनी तांकां परतून तुजे विंगेंत घे. पूर्णपणी तांकां सुटका मेळूं दी. आमी भुरग्यां पासत मागता, कितलींशीं अनाथ जालेलीं आसात, कितलींशीं दुयेंस आसात, तांकां पेखोवणी दी, तांकां बुजवण दी, तांकां राख आनी सांबाळ. तरणाटीं खूब पाटीं कासावीस जातात. जे संवसार तांकां दाखयता, तांचे वांगडी जे तांकां बुलयतात, खूब पाटीं त्या मार्गांतल्यान ते चलतात. केन्नाय घरा एक बेस दाखयतात आनी भायर आसतना दुसरोच. असलें जिवीत जियेलें म्हणटच तांचे मदें दोन भाग कशे जातात. आनी ही परी देंवचारूय तांच्या जिवितान आपले
आपली येवजण तांचे सगळें घडोवन हाडटा आनी हाका लागून ती वायट रस्त्याचेर पर्यंत पावतात तितल्यांची आमी आठवण करता जी आयज आपलो बर्थडे सेलेब्रेट करतात वो काजाराचो दीस मनयतात तांकां आमी तुजे सरशी हाडटा तूं तांकां तुजे बेसांव दी तांकां भलायकी बरेंपण फावो कर जाणी आमचे कडेन मागण्याची विनंती केल्ली आसा तितल्यांकूय आमी तुजे सरशी हाडून तुज्या ताब्यांत कोत्ता आनी तूं अशें म्हणटाय पातक्याचें मरण म्हाका नाका आपलें जिवीत बदलून ताणें नवें जिवीत जियेलोलें म्हाका जाय जेजू वच जावन आसा आमचो आवडो कित्याक तो तुवें आमच्या काळजांत घातलेलो आसाय आमकांय ती कृपा दिल्ली आसाय आनी ताका लागून आमी सगळें सांडून तुजे फाटल्यान येता तुज्या आशिर्वादान आनी कृपेन आमकां भर संस्काराक इतल्या व्हडत्या साश्टांगी नोमान कोत्ता सोडून दिवन आदल्यो रिती सेवादोर नवो दोत्ता बाचे विशय आमचे घुस्पट्टात गुठा मुखार तिरवाडो आमचो बावार्द सोय व्हडते विशय दिना प्रितीच्या बापाक आमच्या जय ती वोत पुताक ताच्या
मुरगोटून काळजांत तोंडान वंदुया वा काणुया उपसोल्या ताचे मोदलो मोगाच्या पवितात्म्याक संस्कार को खालते पोणान मान दिवया सासना सासना आमेन. तुवें तांकां सर्गीचो उणो दिलोय मागुया देवा एका अजपाच्या संस्कारान तुवें आमकां तुज्या कोश्ट मरणाचो उगडास घडोवन दवरला तर तुज्या मासा रोगताच्या पवित्र गुटाची भक्ती करूंक आनी ह्या वरवीं थांबोन आसतना तुजे सोडवणेचो फळ आमकां बगूंक फाव कर. तूं जो जी येताय राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक. Mogala Jesu, Mogala Jesu, Dimakalis, Dimakalis, Tuja kalza sarken, Mogala Jesu, Mogala Jesu, Dimakalis, Dimakalis, Tuja kalza sarken.